नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. कार्यावळीचें नांव आसा स्टेट ऑफ मायंड आनी ही स्टेट ऑफ मायंड घेवन फुडलीं 2.5 वरां आमी तुमचे बरोबर आसतले. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले वेगवेगळे नामवंत मनीस आज गोंय घटक राज्याच्या ह्या मुहूर्ताचेर गोंयचो सद्याचो स्टेट ऑफ मायंड कसो आसा तांच्या स्वताच्या क्षेत्रा भितर हे फाटले 1 वर्स ते 1.5 वर्स ज्या तरेन आमी वेगळ्या रितीन वागपाक लागल्यात, चलपाक लागल्यात, किती फरक पडला आनीक हातूंतल्यान पॉझिटीव गजाली किती भायर सरल्यात आनी लास्ट म्हळ्यार कितें बदल जाला आनीक मुखाल्ल्या बदल जे जावपाचे आसात तांचे कडेन कशें कोप अप करप. ह्या विशयाचेर गोंय घटक राज्य दिसाक ही स्टेट ऑफ मायंड कार्यावळ आमचे वेगवेगळे एंकर्स वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या वेगवेगळ्या नामनेच्या मनशां बरोबर फुडली 2 ते 2.5 वरां तुमचे बरोबर आसतले. आनी आयच्या ह्या पयल्या सेगमेंटाक आमकां जॉयन जातात गोंयांतले नामनेचे उद्देजक मनोज बाब काकुलो. मनोज बाब वेलकम. हांव सगळ्यांत पयलीं विचारता की फाटली 1.5 वर्स कशें गेलें आनीक तुमी एक बिझनेसमॅन म्हणूनच न्ही एक गोंयकार म्हणून ह्या 1.5 वर्सां कडेन कशें पळयतात? प्रमोद, खरें सांगपाचें म्हणल्यार हे 1.5 वर्स एक भयंकर वायट स्वप्नशें गेलें आनी आय थिंक सगळ्या लोकांक तेंच जालां आसतलें. केन्ना कोणेच चिंतूंक नासतलें आमच्या हाज्या पयलींच्या जनरेशनांनी आमच्या जनरेशनान की आमकां अशे दीस पळोवचे लागतले म्हणून. इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड. अनफॉर्च्युनेटली सांगप म्हणजे मनशाक मनशाची घाण येवपाक लागली ऑन द सोशल फ्रंट. हांव तुका काल मेळटालो, हांव तुका आज मेळोंक सोदिना, अशी परिस्थिती सोशल फ्रंटार आयली. ऑन द वर्क फ्रंट प्रत्येकाक फायनान्शियल भयंकर लॉस जालो. तो मागीर सर्विसान आसूं किंवा प्रोफेशनल आसूं किंवा धंदेवाईक आसूं, एवरीबडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. म्हणजे इतले तेंप पळय ताणें आपणे कोणें जोडून दवरलेले सेविंग्स केल्ली ती सगळ्यांची सेविंग्स लोकांची वचपाक लागली. आनी आतां अशें जाल्लें की पयलीं आमची इंडिया ओवरऑल किंवा गोंयकारांची सदांच थॉट प्रोसेस कितें आसतालो की आमी वी यूज टू थिंक अबाउट फ्युचर, प्लॅन फॉर द फ्युचर, जोडून दवरप, सेव करप, so that front generation or the next generation are more safer and all these kind of things. म्हणून आतां अशें चल्ल्या परिस्थिती की फाल्यां कितें जातलें हें कोणाकूच खबर ना. So is it right to plan for the future or should we change our lifestyle to like how the westerners do, live for the day म्हणटा पळय तशें. So from that point of view सगळ्यांची मनस्थिती पयली आशिल्ली 1.5 वर्सां फाटीं तशी ना. कंप्लीट लोकांचो थॉट प्रोसेस चेंज जाला. तुम्ही बरें सांगलें की आमी पयलीं स्टुडियोक बरोबर बसून कार्यावळी करताले, आज झूम किंवा स्कायपाच्या माध्यमांतल्यान करतात. वेवसाया भितर हे जे ऑनलायन गजाली सुरू जाल्यात ताचो फायदो जाला काय लुकसाण जाला? डेफिनेटली नुकसान जालां. विदाउट अ डाउट नुकसान जालां. कित्याक एक गोष्ट लक्षांत धर, जी पळय मनशाक मनीस जेन्ना मेळटा, शेक हँड करता किंवा दोळ्यांक नजरेक नजर घालून पळोवन पळय जो तुजो धंदो जाता किंवा तुजे एक्सप्रेशन्स कन्वे जाता, तुजे फिलिंग्स कन्वे जाता, ते केन्नाच ह्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतल्यान जावंक शकचें ना. बिकॉज ऑफ वीच जी पळय आमची वॉर्मथ ऑफ डुईंग बिझनेस पळय आशिल्ली वीच इज गॉन. वी मायट डू मिटिंग्स ऑन झूम ऑर वॉट एवर इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म, मिटिंगो जातल्यो, पूण बिल्डिंग ऑफ रिलेशन्स और गेटिंग टू नो इच अदर बेटर जे पयलीं आशिल्ले, उतराचेर धंदे जाताले, उतराचेर कामां जातालीं, आय थिंक दोज डेज आर गॉन नाव. कितें दिसता तुमकां की तुमच्या वेवसाया भितर मोर पर्सनलायज थिंग की तुमी कितें बदल केले एज अ इंडस्ट्री कॅप्टन म्हणून, एज अ हेड ऑफ युअर बिझनेस म्हणून किती बदल केले आनी खंयची बदल सगळ्यांत चड चॅलेंजींग आशिल्ले? म्हज्या पर्सनल बिझनेसान सांगपाचें म्हणल्यार आय थिंक हांव अशा सेगमेंटान काम करतां वेर वी आर द वर्स्ट हिट. पोरूं 24 मार्चा पासून पळय जेन्ना लॉकडावन गव्हर्मेंटान अनाउन्स केला तेन्ना पासून द मॅक्झिमम हिट आर ऑल द बिझनेसीस दॅट आय एम इन. वेदर इट इज F&B बिझनेस, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बार्स, बँक्वेटिंग बिझनेस, पार्टीज जाता, फंक्शनां जाता ती सगळीं बंद जालीं. मॉल, रिटेल,
लोकांनी कितें जालें पयशे सेव करपाक लागले सो वाय वील एनीबडी गो एंड स्पेंड ऑन अनवॉन्टेड थिंग्स लायक क्लोथ्स और वॉचीज एंड शूज एंड ऑल दॅट लोकांनी पयशे मोडपाचे बंद केले सो ऑल दीस रिटेल सेगमेंट केम डावन आय एम ऑल्सो इन ऑटोमोबायल्स टुडे बिकॉज ऑफ दीस लॉकडाउन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड मुवमेंट्स एंड वर्क फ्रॉम होम लोक गाडयो काय चलयना चड सो गाडयांचो डिमांड कमी जालो ओके सेल कमी जालो तो जालो लोकांनी गाडयो चलोवपाच्यो कमी केल्यो सो सर्व्हिस रेव्हेन्यू ना सो आय हॅव बीन हिट पर्सनली माय बिझनेस ग्रुप हॅज बीन हिट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑल बिझनेसीस आता चेंज करपाचें म्हणजे कितें की वॉट आय हॅव ट्रायड टू डू इज एज मच एज पॉसिबल आता जवळ जवळ मोर दॅन 1 वर्स जालें as fast as possible I have got the support from my staff कळ्ळें म्हणजे I had a discussion with them and told them की rather than downsizing sending you people home I would prefer that let us work out a situation so that everybody retains their jobs so they have taken pay cuts and various other type of means of economizing the operations so that we have to live for tomorrow म्हणजे कितें सांग जिते जर उरत जाल्यार फाल्यां we will fight back that is the way I am looking at as my business group that we are just withholding the fort and hoping that sooner or later हे सगळें पळय चल्लां हें बंद जावनी let us come out of this and then I am sure my business group will bounce back with added vigor especially now that I have my next generation who have just joined in स्ट्रॅटेजिकली तुम्ही किती पळयतात तेन्ना भविश्या कडेन पळयतात आज तेन्ना स्वताच्या एक पोर्टफोलिओ भितर तुमकां किती बदल करचे हे दिसता डायवर्सिफिकेशनाच्या दृश्टींतल्यान कितें दिसता हाव आर यू लुकिंग एट दी ओवरऑल पिक्चर इंटरनली प्रमोद तुका फ्रँकली सांगप म्हणल्यार हांवें वदो सांगल्या त्या प्रमाणे नोबडी कॅन प्रेडिक्ट द फ्युचर फुडल्या एका वर्सान खंयचो धंदो वील बी प्रॉफिटेबल आनी खंयचो धंदो सस्टेन जातलो इवन नॉस्ट्रेडेमस वील नॉट हॅव बीन एबल टू टेल दॅट अनफॉर्च्युनेटली सो आय थिंक all these high funda business plannings and forecasts and all that I think they have to be on the back burner we have to live by the day by the week by the month we have to see the situation how it progresses फुडले एक 12 ते 15 महिने 12 ते 15 महिने if you can sustain if you have enough money to conserve you don't die your business does not close just sustain for 12 to 15 months I think opportunities त्यांना open जातल्यो आता it will be very difficult to say what will run after 1.5 years तुम्ही जेन्ना म्हणटात की 15 महिन्याचे हॉरायझन तेन्ना तुम्ही किती कसली गजाली कडेन पळयतात तुम्ही म्हणटात की वॅक्सिनेशन वील बी मोर ऑर लेस रिचींग एवरीबडी सेकंड वेव जाली कितें आनी कसली वेव्स जर येवपाचे आसले जाल्यार तो अल्टिमेटली खंयचोय व्हायरस जो आसा तो मागीर इनइफेक्टीव जावन तो नॉर्मल व्हायरस जावन उरता हर्ड इम्युनिटी तयार जाता आर यू एनविसाजींग दीस कायंड ऑफ सिच्युएशन वेन यू टॉक अबाउट अ 15 month horizon I think mainly only two things which are important one is vaccination and second is herd immunity and I think that is the time frame that we require unless of course unfortunately तुका सांगपाचें म्हणल्यार आता गोंयान गजाली चल्ल्या पळय above 45 years there are lot of people who are not getting vaccinated I can't understand what is the logic and vaccines are going waste so if people use a little bit of a sane mind आणि आपल्या जिवाक आपल्या शेजाऱ्यांक आपल्या फॅमिलीक आमच्या सोसायटीक जर वाचोवंक जाय जाल्यार वॅक्सिनेशन जर जालें आणि हर्ड इम्युनिटी बिल्ड जर जाली that is the only focus that we have to do आता ही सेकंड वेव थर्ड वेव फोर्थ वेव हे कोण काय केन्ना सांगू नजो पूण कितें आता कितल्योय वेवी येवं जर आमकां हर्ड इम्युनिटी जाली आणि इफ वी आर वॅक्सिनेटेड देन आय थिंक वी आर दॅट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस करेक्ट इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस तुम्ही गोंयच्या बिझनेस सिनारियो कडेन कशें पळयतात टुरिझम जालें मायनिंगूय बंद आसा सर्वीस सेक्टरूय स्टील तुम्ही म्हणटात तशें इज इन द मिडस्ट ऑफ अनसर्टनिटी ओवरऑल गोंयच्या बिझनेस सिनारियो कडेन तुम्ही कशें पळयतात आनी तुम्ही म्हळ्यार की होल्ड द फोर्ट हातूंतली खंयची सेक्टर्स वील बी एबल टू होल्ड द फोर्ट as far as mining is concerned, I think it is on a different platter altogether now with this Goa government going in a different way. So, to subject side दवरुया आमी. Tourism is going to be our mainstay. म्हणून टुरिझम जर सस्टेन करतले न्ही जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय गोंयांत नॉट ओन्ली स्टेट गव्हर्मेंट बट सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज टू सपोर्ट बिकॉज गोवाज मेन इकॉनॉमी वील बी टुरिझम कित्याक वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग इतल्या बेगीन काही इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंयांत येवपाचे ना किंवा इंडियन येवपाचे ना एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 years
So if at all, it will be the domestic tourists who will come to Goa. तोपर्यंत गोंयची सगळींची हॉटेलां आसा, रेस्टॉरंट्स आसा, ट्रॅव्हल एजंट्स आसा, टूर ऑपरेटर्स आसा, हे सगळ्यांक जर सस्टेन जावपाक जाय जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटान कितें तरी आमकां हांगा गोंयान पॅकेज दिवचीच पडटली, बिकॉज दे हॅव बीन रनिंग अवे. अनफॉर्च्युनेटली आय एम सेइंग विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स that the central government has run away from supporting the tourism sector, and we have to understand that if the central government does not support the tourism sector in Goa, then we are in for a big problem. बाकीच्या सेक्टर्सा कडेन तुम्ही कशें पळयतात? सगळे टुरिजमाचेरच भर आसतलो और बाकीचे आमचे जे एलायड सेक्टर्स आसात तुमकां दिसता की दे विल बी एबल टू होल्ड दॅट फोर्ट? As far as manufacturing is concerned, I think the problems in Goa are not much COVID related. Manufacturing sector in Goa is getting hit because of other issues like infrastructure and all these things. So COVID's effect व्हडलोसो manufacturing sector गोंयान पडूंक ना. The second sector which is worst hit after tourism is the retail. कित्याक उठून सोडून कितें जाला, लॉकडावन करप म्हणजे दुकानां बंद कर, फक्त फार्मसी आणि ग्रोसरी शॉप सोडून सगळे बंद करता. वी हॅव टू अंडरस्टँड देर आर हंड्रेड्स अँड थाउजंड्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हू आर रनिंग देअर स्मॉल शॉप्स. मार्केटां बंद करतात. मार्केटान तो दुकानदार पळय आसा, तो आपले दुकान चलयता. तो मागीर तो कपडे विकू किंवा कितेंय विकू, रेनकोट विकू किंवा सोत्रे विकू, जोती विकू, तो आपले दुकान चलयता, आपले घर चलयता आणि एक दोन लोकांक कितें तरी तो नोकरी दिता. आता उठून सोडून फर्स्ट थिंग घाव घालता म्हणटा पळय तो रिटेल सेक्टराची. दुकानां बंद करा. दुकानां बंद करून तुमची रेट कमी जातलो. Everything else is running. Only the retail shops in the state of Goa are closed. What logic is this? So if you feel that is the reason why it is spreading, then give a package to the retailers. Government is taking all the money from the retailers. बारीक शॉप असू, व्हडले शॉप असू, ताका आपले हाऊस टॅक्स मागता, ट्रेड टॅक्स मागता, सायनबोर्ड टॅक्स, सॅनिटेशन टॅक्स, एक्स टॅक्स, सगळो टॅक्स ताजे कडल्यान घेता 12 म्हयन्याचो आणि ताका म्हयन्याची म्हयने दुकानां बंद करून दवरूंक लायल्या. सो आय थिंक गव्हर्नमेंट हॅज टू थिंक अबाउट this retail sector, because retail sector is very badly hit, because we have to understand one thing, because of less cash that people have, लोकांची spending power कमी झाल्या. Spending power कमी झाल्यान retail sector is hit in one side, and second side government is hitting it by doing lockdowns and closures. एक गजाल मुद्दम तुम्ही गोवा चेंबराची वतीच्यान पयलीं निवेदन दिल्लें की लॉकडावन इज नॉट अ सोल्युशन. मागीर तुम्ही सांगलें की सद्याची जर ग्रेव परिस्थिती पळयली जाल्यार कांय टायमा खातीर तरी आमकां रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट्स घालची पडटली म्हणून. हो पॉयंट ऑफ व्यू चेंज कित्याक जालो? आनी आज जेन्ना आमी नंबर्स पळयतात, मेनी पीपल आर सेयींग दॅट दीस इज अ नॅचरल डावनवर्ड टर्न. मेनी पीपल आर सेयींग दॅट दीस इज बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट्स. तुम्ही कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? आमी पयली पासून पयलो आमचो स्टँड आशिल्लो की इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू डू अ लॉकडावन. कित्याक यू हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग, इंडस्ट्री काम करता किंवा लोक धंदो करता म्हणून केसी वाडना. केसी कित्याक वाडटा ह्यो तुम्ही पयली फायंड आउट करूंक जाय आशिल्लो. लॉकडावन वॉज नॉट द सोल्युशन, बट वी रियलायज दॅट रादर दॅन ट्रायंग टू फायंड वेअर द प्रॉब्लम इज, गव्हर्नमेंट वॉज गोइंग राउंड इन सर्कल्स. They unfortunately people were dying. Unfortunately they did not do enough for the health sector. So health sector was under strain. So we started getting earnest requests from the health officials, health doctors, nurses, their associations. Please, we need your help because we are overstressed. So that is why our industry overall agreed to the fact that let us have a lockdown so that the workforce who is working in the health sector is not overstretched, but so that they get a little bit of a relief. So, but आता कितें जालें, for the time being now the cases and all that have started going down. So now we have to start slowly opening up with restrictions. But unfortunately कितें जालां, जंय खंय पळय रिस्ट्रिक्शनां जाय थंय रिस्ट्रिक्शनां ना. There has to be implementation. तुम्ही सांजचे मिरामार वचून पळया, खंयच्या बिचार लोक थंय मास्कां नासतना भोंवता. Can't government implement this and stop these things rather than stopping shops? So it is important that these irresponsible people who are behaving in a very irresponsible, irrational way, they should be taught a lesson, and they should be the ones who should be put behind bars if required, fined, because they are responsible, and because of them we have to undergo this lockdown. People have to lose their livelihood, and people are suffering with these lockdowns because of irresponsible behavior of certain people. मनोज, लास्ट प्रश्न म्हजो, तुमकां दिसता ह्या सगळ्या वायटांतल्यान कितें बरें भायर सरलां
काय यू आर स्टील सेईंग लेट्स होल्ड अवर हॉर्सेस? नो, आय थिंक वॉट हॅज एकूच गोष्ट बरी जाल्या म्हणजे एव्हरीबडी हॅज रिअलाइज फॅमिली व्हॅल्यूज. दॅट इज द ओनली थिंग आय कॅन थिंक ऑफ. प्रत्येकाक आपल्या घोवाक बायलेचो आणि बायलेक घोवाचो व्हॅल्यू कळूंक लागला, बापायक भुरग्यांचो आणि भुरग्यांक बापायचो व्हॅल्यू कळूंक लागला. That is exactly only thing what I feel is the time that families have spent together. This is the plus point. Otherwise, on the work front, on the social front, it is a big negative for the society. We have to just tide the way this unfortunate time, and I am sure we will bounce back as a Goan society, socially as well as economically, because we are fighters. Goans are fighters. We have seen worst storms. We have fought the Portuguese. We have got liberated. So we will come out of this without a doubt. Only thing is we have to hold fort Yeah. and not die या for the next few months. या मनोज बाब, थँक्स अ लॉट. सदाच्याच भशेन सामके फ्रँकली उलयले. आनी म्हाका दिसता एक जो पॉयंट मनोज बाबान केलो तो खूब इम्पॉर्टंट आसा की रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट, कर्फ्यू म्हणटात तेन्ना इकॉनॉमीक एक्टिविटी बंद दवरप आनी सांजे वचून बिचाचेर पासय मारप आनी बाकीची सगळी परत अनअसेन्शियल एक्टिविटीज आमच्यो त्यो चालू उरतात. ह्या गजालीक अर्थ कितें असो म्हाका दिसता प्रत्येकाक प्रश्न पडटलो. सो रिस्ट्रिक्शन्स ऑन मुवमेंट जर आसा जाल्यार ती खरेंच रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट्स आसपाक जाय आनी खंय तरी एक बॅलन्स जो आसा तो सादप गरजेचो. अदरवायज लग्न चालू, बारशे चालू, वाडदिवस चालू हें आमी 1-1.5 म्हयन्या पयलीं पळयिल्लें आनी ताजो परिणाम कितें जाला तोय आमी पळयला. सो आमी बी एक नागरीक म्हणून कितली जबाबदारेन वागपाक जाय आनी ताजी भान दवरपाक जाय. म्हाका दिसता हें खूब बरे रितीन मनोज बाबान एक्सप्लेन केलां. म्हळ्यार थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग. कारण परत दीस वतात तशी उलोवया, कारण म्हाका दिसता ह्या अनुभवांतल्यानूच शिकून तुमी जो होल्ड द फोर्ट म्हणटात तो किल्लो असोच लडोवचो पडटलो एकामेका कडेन गोंयकारांनी अनुभव शेअर करून. सो थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग. Thank you very much.